बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुजे एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कश्टां, मरणां आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीचे बापा, हांव तुका भास दिता, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां, विजमितां आनी मिलावऱ्यो करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां करूं. आमेन. स्वर्गीचे बापा, जेजूच्या नांवान मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, फॉरवर्ड करता, व्हायरल करता, तांकां कोवीड पिडेंतल्यान राखून सांबाळून दवर, सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर आनीक तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी आनीक सगल्यो आडकुळ्यो तांच्यो तूं काबार कर. आमेन. आयज जावन आहा 13 तारीख फेब्रुवारीची 2021. हांव सोजमोतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जालीं आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जॉन 16:12. अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. 13. देवा संबंदी सोत उगटापें करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो, कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. 14. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. 16. थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात. आतां हिंगा 16 आमकां जेजू सांगता की आतां मुगेलो कोश्टांचो वगत पावतलो आनीक तुमी म्हाका पळोवचे नात आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात. म्हणटच हांव परतून पुनर्जिवंत जातलो. आमी आतां जाणाय, कित्याक आमी जिवीतभर हें कोरेज्म आमी करीत येयलें आनीक हें पुनर्जिवंतपण जातच जेजू म्हणटा आपण परतून नव्यान तुमकां दिसती पडटलो. म्हणटच आपण जिवीतभर उपरांत परतून जिवन जातच आपण सदांकाल जिवो आसतलो परतून. तर एका म्हणटाय देव आनीक जेजू कोण पळय देव म्हणना. ओ जेजू मेलोलो ना और बायबल फाल्स आहा म्हणटाय तो. हेचो हेजेर तुमकां सारकें साप तुमकां दिसून येता की हें परतून एक पाट मोत्रीच आनीक मनीस दिसपण हें आमी जाणाय. कुडीचें उदक जाता आनीक उरलोली कूड मागीर मातयेंत ती वयता, गळोन वयता मातयेंत. जे परी झाडां पालो पडोन कुसोता ते भाशेन मनशाची कूड मोत्रीच कुसोता. आनीक जेजू हें आमकां सांगता की आपण देव, कित्याक आपण मोत्तलो आनीक परतून जिवन जातलो आनीक तुमकां दिसती पडटलो म्हळ्यार कितें सदांकाल जिवो आसतलो. 17. ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणलें, तो सांगता, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात आनीक हांव बापाशी वेता. हें तो आमकां म्हणटा तें कितें. तर ते म्हणटाले तो थोडो वेळ म्हणटा तें कितें. तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कडेन विचारूं करताले म्हूण जाणो जावन जेजून म्हणलें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनीक
आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात अशें हांवें म्हणलां ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सत सांगतां तुमी रडटल्यात आनीक पिरगोतल्यात पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी कोंती बरीत जातल्यात पूण कोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. एक बायल परसूंत जावच्या वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण कोंती बरीत जाता पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जल्मला म्हूण सोंतो जावन तिका आनीक कोंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खोंत जाल्या पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलों आनीक तुमचें काळीज खुशाल बरीत जातलें आनीक तुमची खुशालकाय कोणूच तुमचे तावन काडून व्हरचो ना. जेजू हिंगा आमकां सांगता की आपण तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवोवन जातलो. आनीक जे परी एक बायलेक भुरगें जाता ती मागीर हे सगळे कश्ट पळय तिणें काडले 9 म्हयने ती मागीर विसरता. कित्याक देवान हें एक भुरग्याचें देणें तेक फावो केलें म्हणून. एका मुठाय भावाट फेथ म्हळ्यार कितें? जें देवान बासायलां तेजेर आमी बोरमोसो दवरपाचो आनीक तें घडटलेंच म्हणून आमी थीर भावाटान स्वता मानपाचें आनीक मोतीन दुबाव दवरपाचो ना. जालें. हेका आमी भावाट म्हणटाय. वो आतां जेजून पळय हे बायलेचो भुरगो जावपा आहा तेजो एग्जाम्पल दिला. तो आमी भावाटाक लावपा जाता. कित्याक जेन्ना बायलेगेर भुरगीं जावपा आसता ती ती कसली टेन्शनाचेर आसना ना म्हणून तेक कांय आडकूळ आनीक दुबाव आसना. कित्याक ते खबर आहा 9 म्हयन्यांनी हें भुरगें जातलेंच म्हणून. ते भाशेन तुवें तर देवाचेर भावाट दवरलो. तुगेलीं पडे कितें कामां जावपाचीं आहाय वो आडकून उरलो आहाय ओर तुका फुडाराक कितें बरें जावपा जाय तें तुगेलें जरूर जातलें. हितून दुबाव ना. कित्याक देवान आमकां सांगिलां पयलें तूं सर्गीचें राज आपणाय आनीक हेर सगळें तुका आपूण दितलो. बायबलाचेर हें आहा. गुगलाचेर मानसुये. सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हीज रायचियसनेस देन रेस्ट एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू. तर हे भाशेन हो आमगेलो भुरगें जावपाचे बायलेचो हो पळय जेजून उदाहरण दिलां तें आमी आमगेल्या स्वताच्या मोतीन दवरपा जाय की आमकां जें पळय जेजून फॉर्मायलां तें जरूर 9 म्हयन्यांनी भुरगें पळय रचोता संवसारांत येता जल्मता 9 म्हयन्यांनी ते भाशेन आमगेलें जरूर कामां जीं आडकोन उरल्यां प्रश्न आहाय बेकारपण आहा तें सगळें नपयत जातलें जरूर. केन्ना? जेन्ना तूं पवित्र जाता तेन्ना. पवित्र जावन तुवें जेजूचो वावर फुडें व्हरपाक जायो. सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हीज रायचियसनेस. सर्गीचें राज तूं आपणाय जिवितांत लाय आनीक ताचे स्वताचे पिरमाणे तूं चल. सगळें स्वत दुसऱ्यांक कळय आनीक तेन्नाच की तुजें बरें जातलें. देव तुका सगळ्या देण्यांनी भरपूर देण्यांनी तुका भोगतलो. हो आमगेलो कातोलीक पवित्र कातोलीक लोकांचो समोज ह्या देवाच्या उतराची सोजमणी हे भाशेन आमकां मेळटा.
आनीक जेजू आमकां कितें सांगता की आपण 3 दिसांनी परतून मेलेल्यांतलो जिवंत जातलो. तर तुमी आजून पासून पातकांत आहाय ओर वायट जिवितांत आहाय. जीं कातोलिकां हो व्हिडिओ आयकता ती आतांच्या आतां पवित्र जाय. नाजाल्यार तुमगेल्या जिवितांत आनीक तुमगेल्या भुरग्यांचेर ओर पिळगेचेर येवपाच्यो आहाय त्यो आनीक हेर फॅमिली मेंबरांचेर कांय बरें येवपाचें ना. हेच भाशेन कोश्टांत, दुयेंसांत आनीक बेकारपणांत, लोबदिकायेक, वायटाक लोबदोन तुमी तुमगेलो आख्खो घोराबो सारको वायट दोशीर पावतलो. हेका लागून हें सगळें तुमी जाता तितू बेगीन सोडयात. म्हगे डिस्क्रिप्शनां वचाय. तुमकां सोडपाक सारकें सोंपें जातोलें. जिवीत बदलून यू टर्न मारपाक सारकें सोंपें जातोलें. 5-10 मिनटांनी तुमी पवित्र कातोलीक जातलीं. आनीक हेजो मागीर सगलो फायदोच फायदो. हें तुमगेलें पळय कितें संवसाराचें आहा कार्य तें सगळें सोडून दियाय. हे संवसाराचे लोफडे सगळे सोडून दियाय. ही मोस्ती, ही मोजा, हो फ्लोट, हो कार्नवाल, हे व्हॅलंटायन डे आमकां कॅथलिकांनी दीत. सेंट व्हॅलंटायन तेजें नांव व्हॅलंटायन डे म्हणटाय ती. पूण तेजो संबंद जालो कितें? तेजो संबंद आमी सेंट काडला आनी व्हॅलंटायनूय दवरला. सांताची आमी बेपरवा केली, मस्कोर केल्यो सांताच्यो. सेंट व्हॅलंटायन आहलो तें काडलें. सेंट व्हॅलंटायन्स डे म्हूण न्हय, व्हॅलंटायन्स डे म्हणटाय. कितें करूं ती? हे सगळें संवसाराच्या पळय लोकांनी पळय थारायलां तें आमी मनोवपाचें सोडूं जाय. हें सगळें वायट. हें सगळें देंवसरा गेलें. मदर्स डे, फादर्स डे पळय कितें सगळीं पळय कसो डे येताय. चिल्ड्रन्स डे आनीक कोणागे डे, हेगे डे, तेगे डे. हीं सगळीं फकाणां. हें कातोलिकां न्ही. जेजू हिंग कितें म्हणटा? जी वस्तोरी सगळें विसरता दूख. 9 म्हयन्याचे त्रास कोश्ट विसरून ह्या भुरग्याक पळोवन खुशाल जातात. ते भाशेन जेजू म्हणटा तुमी आपल्याक पळोवन खुशाल जावपाचो. आपणें तुमकां हो नवो कोरात दिला तेजेर तुमी खुशाल जावपा जाय. आपण कोश्ट सगळे घेवन मार खायन आपणें सगळें तुमगेलें नोपयत केलें, काबार केलें. देंवसराक हारायलो. तुमकां हांवें नवें जिवीत दिलां. आनीक हेजेर तुमी खुशाल जावपा जाय म्हणटा जेजू. वायट जिवीत पळय आदाम एवेन आमचेर ओडलोलें हें फळ खावन तें जेजून नपयत केलें. हें चोयन म्हणटा जेजू खुशाल जावपाचो आमी. जे परी हे घरां भुरगें जल्मता आनी लोक खुशाल जाता. आनीक ती आवय तें सगळें विसरता. 9 म्हयने आपणें त्या भुरग्याक कुयदाद घेयलो कुसव्यांत आसतना. आनीक आनंदभरीत जाता, खुशाल जाता. ते भाशेन जेजू म्हणटा ही आपल्यागेली बरी खबर तुमी वाचून खुशाल जाय आनी सगळ्यांक सांगाय. खुशालकाय कोण लिपोवन दवरना. खुशालकाय आपल्यागेल्या गोच्च्यान सगळें सांगताय. ते भाशेन तुमी ही खुशालकाय हेजो फायदो कितें आनीक तुमी इफेर्नांत लासपाची न्हय हें सगळ्या लोकांक बरें शिकोयाय. सोजमण दियाय हेजी. हें फकत संवसारांत पळय चलोलां तें सगळें पोजोळपण हें सगळें सोडून दियाय. ही व्हॅलंटायन डे म्हणटाय ती सगळीं फकाणां. हें सगळें पोजोळपण व्हॅलंटायन डे म्हणटाय ती. लोकांनी हो व्हॅलंटायन डे म्हळ्यार कितें मोग करनारांगे दीस म्हणटाय आमी. आनी सेंट व्हॅलंटायनाक खूंय मारलो. आतां तो व्हॅलंटायन डे पयलीं मोग करनारांगे दीस म्हणटाले. आतां गुणायन सगळ्यांगे मोग एकू म्हणटाय. आतां घरांतूय व्हॅलंटायन डे जावपा लागले. लोक हितून उरला संवसाराचे हितून.
फ्रेंडाकूय विश कोताय व्हॅलेंटायन डे म्हणून आनीक घरांत माय पायकान सगल्यांकूय विश कोताय व्हॅलेंटायन डे म्हणून. पयलीं म्हणटाले मोग करना रांगे दीस. आनी सारके तियात्रां बी रोमियो जुलियट मोगाक लागोन मेल्लीं. ता सारको तेंगेलो उगडास आमच्यान विसरोन येजो म्हणटा सारके फुलोयताय हिंगा थिंगा. आसोता तें नांवां रोमियो आनी जुलियट म्हूण चोयाय तुमी. हें सगळें व्हॅलेंटायन डे आनी हो पळय मोग म्हणटा तो कुडीचो वोंदावण्यो त्यो. पोजोळपण तें. जीं आमी व्हॅलेंटायन डे पळय मनयताय गोंयकारां कातोलिकां, तें सगळें पोजोळपण आनी कुडीच्यो वोंदावण्यो म्हणटाय त्यो. तुमी आंकवार आसतना मोगान भोंवताय, तें सगळें कुडीच्यो वोंदावण्यो. तें देंवसरा गेलें. पोजोळपण तें. हो मोग न्ही. मोग म्हणटा तो जेजू भाशेन जावपा जाय. हे मोगाक हे नांवाक दुसरो कोर दिला संवसारान देंवचारान. आनी ह्या मोगा लागून सगळें वायट जाता. मोगान कितें बरें केलां? कोण मोगान पण काळें जालो बरें जालें जावपाचें ना. कित्याक जावपाना? कित्याक तीं पवित्र न्हय. पवित्र न्हय म्हणून तीं मोगान पडलीं. मोगान पडोन भोंवलीं आनीक काजार जालीं आनी काजराक खुशालकाय ना. तर हें सगळें संवसाराचें पोजोळपण आमी सोडया. हो मोग, हो फ्लोट हें आनी कितें कार्नवाल आनी सगळें संवसारांतलें व्हॅलेंटायन डे आनी मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रन डे सगळें फकाणां. हें कातोलिकांनी सगळें बंद करपा जाय. हीं उतरां उजारुंकू नाकाय. आमकां हो पड डे दिला, दीस दिला, तो आमकां देवान आमकां आज आनीक एक संवसारांत आमकां आपल्याचे काकुटीन आमकां दवरलें. कोणाक? तुमकां. जीं कोण पवित्र जाल नाय तीं. तेंगेलो एक दीस वचप म्हणल्यार व्हडलें अजाप तेंकां तेंगे जिवितांत. कित्याक? देंवचार तेंगे केन्ना विकेट उडयता म्हूण सांगूंक जायना. आनीक तीं मागीर आज जाता तितू मजा मारताय. हाल्यांचो दीस कोणें पयला म्हणटाय तीं. आज खाया, पिया, नाचया, मजा करया, भोंवया, व्हॅलेंटायन डे फुलोवया. सगळें देंवचारा गेलें. कित्याक तेंकां फाल्यांच्या दिसाची गॅरंटी ना. आज निमाणो दीस म्हणून तीं संवसारांत जियेया म्हणटाय. आनीक तीं सारकीं आहाय. कित्याक? फाल्यां तो देंवचारान विकेट उडयली तीं इफेरनात. येशीन जाल्यार इफेरना वचपाचीं आहाय. हाल देखून मेल जाल्यार, आज देखून निमाण दीस जाल्यार तीं इफेरना वचपाचीं आहाय. तेका लागून मनोवया म्हणटाय तीं. हो संवसारागेलो अर्थ जिविताचो. मोनजातीचे परस पाड जाला, पाश्ट जाला. मोनजाती परस सोकला पडला मनीस. कातोलीक देखून. हांव कातोलिकां खबर उलयतां. हेर म्हणटा पयस पडले. कातोलिकां सारको फास्ट चान्स आहा पवित्र जावपाक. 5-10 मिनट दिता तुमकां हांव. तर जेजू म्हणटा आमी खुशाल जाया. हें उतर आमी तर घेवन चलोले, जेजूचे भाशेन केलें जाल्यार आमी सदांच खुशाल आनी आनंदभरीत आसतले. कित्याक जेजू म्हणटा सगळें आपूण तुमकां दितलो. पयलीं तुमी हेंच काम करयात पुरो. रेस्ट एवरीथींग वील बी गिवन अनटू यू, एडेड अनटू यू. तुका दितलो भरपूर. केदोण तूं हें केल्यार. आयचो दीस न्ही, लांब जिवीत मेळटो तुका. फाल्यांचो दीस कोणें पयला? हें पवित्र कातोलिका लागना. तें कॅन्सील. देंवसरा गेलें सगळें कॅन्सील पवित्र कातोलिका. फकत जेजूचे भाशेन बरें जिवीत, कांय वायट नासलोलें, दुयेंसां नासलोलें जिवीत जेजूचे भाशेन दर पवित्र कातोलिकाक मेळटलें. तर ही आमी शिकवण, ही सोजमणी आमी सगळ्या कातोलिकांक सांगया. तेंच्या मनाचेर उजवाड घालया. हें पळय तुमकां तियात्रीस्ट सांगताय, कांतोरीस्ट सांगताय, कॉमेडियन सांगताय, पिक्चर सांगताय हिंदी, इंग्लीश पिक्चर सांगताय. इंग्लीश तुमकां आतां कांतरांची गोळी लागल्या. सगळ्यांक कंपिटिशन आतां इंग्लीश कांतरां मोगान पडलें. ते भाशेनूच युट्यूबाचेर सगळें आहा तेजें मोगान पडलें. हें सगळें वायट म्हणून आमी लोकांक तेंचे दोळ्या मुखार हाडया. हें चित्र तेंच्या मुखार हाडया आमी.
वायटाचें. आनी जे पळय लोक चोयता तांकां हें सगळें वायटूच. कित्याक तूं पळय कितें चोयता तें तुगेलें मोतीन भितर वचोन तुगेल्या काळजां रिगोता आनी मागीर तेजे वायट परिणाम तुज्या जिविताचेर, तुजे भलायकीचेर, तुगेल्या कामाचेर, तुगेल्या बायल भुरग्यांचेर जाताय. तीं भुरगीं मागीर हें जाताय, कितें प्रॉब्लेमान जाताय आनी हेरूय मनशां भाशेन तुमलीं भुरगीं मागीर तशीं जाताय. जायते प्रॉब्लेम आहाय. सगळीं प्रॉब्लेमा एक प्रॉब्लेम आहा. बरें आनी कांय ना. बरें आनी तुमी उतर तोंडाक घेयनाकाय. बावीस जेजू म्हणटा 22 की तुमकां तुमी तुमचीं काळजां, तुमगेली कूड, तुमगेली फामील सगळीं आनंदभरीत जातलीं. आनीक ही खुशालकाय हें आनंदभरीत जिवीत तुमचें कोणाच्यान चोरूंक व्हरोंक जावचें ना. तुगेलें भावार्थीपण आनीक तुगेलें जेजूचे भाशेन तुगेलें जिवीत आहा पवित्र जिवीत तें कोणाच्यान चोरूंक जावचें ना. ना जाल्यार तुमच्या पोटाचेर हो पांयो तो पांयो दोतोलो कामाचेर. ही प्रॉब्लेम सांगोन ती प्रॉब्लेम सांगोन तुमची वाट लागोता. तुमकां मागीर कामाक काडटाय. जेजू म्हणटा तुमगेलें हें आनंदभरीत जिवीत तुमगेलें कोणाच्यान चोरूंक जावचें ना. तुगेल्या जिविताचेर वायट म्हणून केन्ना येवपाचें ना. दुयेंस म्हणून येवपाचें ना. आनीक जो लोक म्हणटा आतां क्वरेजमा चड चलत तें. जेजू आतां क्वरेजमा पळय रितीर जाताय सगल्या गांवांत जातालीं पयलीं. त्या रितीरांनी हेंच चलता. तुमचो खुरीस घेयात आनीक चलात म्हणून जेजू चललो तशें करून. तांकां मातशें पुणून अर्थ ना खुरीस म्हळ्यार कितें तें. आदाम येवे देवान हुंच खुरीस दिवन रोशिलोलो. तांकां कितें शिकयताय तांकां कांय अर्थ ना कितें शिकयताय मो ते. आनीक सगलो लोक आयकोता तोय भोगीत मागीर. आदाम येवेक खुरीस नाहलोलो जिवितांत ती देवा भाशेन. तेंचे आतां आमकां जालें तें. ते तुमी कितें म्हणटाय तुमगे खुरीसूय घेवन तूं मोराय जिवीतभर. आमगेलो खुरीस जेजून आपल्याचेर घेवन जेजू मेलो. ते म्हणटाय तुमी आजून खुरीस घेवन चलाय. ओल्ड टेस्टामेंट तो. जें आदाम येवेन केलोलें तें भोगताले. इतुलीं वर्सां 6,000 वर्सां. आनी आतां आमकां जेजून स्वतंत्र केलें. आय हॅव सेट यू फ्री म्हळें जेजून. आय एम कम टू गिव यू न्यू लायफ. केसोलें हुर्साचें, दुयेंसाचें ना. जेजू म्हणटा तुमी आपल्यागेल्या उतराचेर तुमी आयकोन, आंचून, नियाळ करून दुसऱ्यांक सोजमायन तुमी खुशालभरीत जाय म्हणटा जेजू. आनीक ही खुशालकाय हें आनंदभरीत जिवीत तुमचें कोणाच्यान चोरूंक व्हरोंक जावचें ना. आनीक ते म्हणटाय तुमगेलें दूख केदी संवसाराचें वयचें ना, वचपाचें ना दूख. एशें म्हूण आयकों येता सगल्याक. हें कितें चलोलां कातोलिकांक? ही रितीरां बितीरां आतां पळय घायल्या ही कॅरिझमॅटीक पळय कातोलीक इगोर्जेन भितर हाडलां तें लोकांक हाच समजिकाय दिता. लोक तितू उत्ता मागीर खुरीस घेवन चलाय म्हणटाय काबार. आनी पातोक आनी वायट. तें तांकां खबर आहा वायटूच आहा म्हज्या जिवितांत. आनी कोण कांय बरें सांगना. आनी बरें जावन कितें करूंक? एशें चलता लोकांक. कोण बरो जाला रितीर वचोन कोण जिवीत न्हवसोरून म्हजे भाशेन कोण जाल्यात? गोंयांत कितू लोक रितीरां धांवता, हिंगा थिंगा रोजरा धांवता, मागण्या धांवता, खुर्साको धांवता. म्हजे भाशेन कोणें केलां वचोन? कितूच आहा युट्यूबाचेर. म्हाका मुगे कमेंटां शेअर कोराय लिंक. हांव सांगो तुमकां कोण तो, कितें कोताय ते तेंगे आयकोन. तुमकां तर म्हजे भाशेन कोण मेळटा मुगे कमेंटान म्हाका लिंक शेअर कोराय.
आनी हांव म्हाजी रिप्लाय कोता ते कितें कोताय ते तुमी म्हाका लिंक पड शेअर केलां तेजी हांव तुमकां रिप्लाय कोतलो तो मनीस तुमकां स्वता म्हजे भाशेन कोता म्हाका लिंक शेअर कोरी मुगे कमेंटां हांव तुमकां मागीर कमेंट रिप्लाय कोता त्या मनशागे आयकोन आनीक तो तुमकां केसो प्रवचन दिता तो हांव तुमकां रिप्लाय कोन्न सांगोता देवाचें उतर सारकें मेकळी हें कोरया सुटावें कोरया तुमी कोचर घेवन वचनाका जिवितां फसतलीं तुमी सगलीं स्वता घेवन या आमी ह्यो सगल्यो फोट्यो आनी फोकाणां हें कॅरिझमॅटीक पड म्हणटाय तीं फोकाण जालें आतां सारकें कॅरिझमॅटीक करपा जाय सारकें करपा जाता ना न्ही सारकें करपा जाता पूण हें सगळें चलोलें तें फोकाण चल्लें आतां सगल्याक ही पळय रितीर चल्लीं तीं फोकाणां तीं सारकीं कोन्न तीं सारकीं सुटावी कोन्न सगळ्यांक शिकोवपा जाय आमी बाबा गांवचो एकू मनीस रितीर गेल्यार पुरो आमगे कितें जालां आमी दुयेंत आहाय तितलीं रितीरां धांवताय म्हणटच कितें आमी हॉस्पिटलां दुयेंती हॉस्पिटलांत घेवन वयताय तेसो जाला आमगे रितीर हॉस्पिटलां आनी रितीरां मदें कांय फरक ना आमकां हितू हजारांनी लाखांनी लोक गेला आतां गोंयचो रितीरांक लाखांनी गोंय जावपा कितें आतां सारकें देवाच्या मोगाचें जावपाचें कुरपेचें गोंय जावपाचें हें आमी बरें करून आतां लोकांक आमी सारकी हेजी सजमण दिया मुगे व्हिडिओ चोयन तुमी कोरयाय म्हळ्यार सेम कोरया 6 म्हयने देखून कोरयाय मुगे हितू व्हिडिओ आहाय तुमकां खंयचे एक लँग्वेजीन पयलीं कॉमेंट्स कोरयाय हांव म्हणटा 3 लँग्वेजीन कोता तुमी एक लँग्वेज तुमगे खंयचे फ्लुएंट आहा इंग्लीश तुमी बरयली जाल्यार इंग्लीशीन कोराय कोंकणी बरयली जाल्यार कोंकणीन कोराय हिंदी बरयली जाल्यार हिंदीन कोराय आनी तुमकां तेजी गान मराठी करपा जाय मराठी कोराय ट्रान्सलेट करून तुमगे खंयची माय भाशा तुमगे लोकल पड लँग्वेज आहा तुमी बरी उलयताय ती कोराय अशें करून आमी लोकांक शिकोया रितीरां वच्ची न्ही सगळें उबान व्हरपाक गरज ना गांवचो एक मनीस आयकलें बोर जाल्यार पुरो हिंगा बंद करया फाल्यां कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका मारियो आनीक ताजे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक तिजे फॅमिलीक तेओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फॅमिलीक कॉलेत आनीक ताजे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक जॅसी आनीक ताजे फॅमिलीक हेनरी आनीक ताजे फॅमिलीक पियादा दिवाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोरियान आनीक तिजे फॅमिलीक जिपोट आनीक ताजे फॅमिलीक जोकी आनीक ताजे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताजे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर सगळ्यांक कोवीड पिडेंतली सांबाळून राखून दवर पयस कर कोवीड पिडा तांची सोरशिल्ली सगळीं दुयेंसां तांची बरीं कर अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस जोऱ्याचें दुयेंस किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर डायलिसीस हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल तकलेन सुडलें ती आवट जालें ती मेंटल जालें ती तकलेन आजलें ती भेरयलें ती तकलेन भूल येयलें ती हीं सगळीं दुयेंसां तूं तांची बरीं कर आनीक जे मेंबर घरांतले काम करतात तांचें काम राखून आनीक सांबाळून दवर आनीक तांचे पागार वाडय पोस्ट वाडय तशेंच जे घरांतले मेंबर नवें काम सोदतात तांकां जायत्या पगाराचें व्हडले कंपनींत काम फावो कर तशेंच जे मेंबर घरांतले बेकार आसात कोवीड पिडेक लागून तांकां सगळ्यांक तांचो पागार वाडोवन तांचो पोस्ट वाडोवन तांकां परतून तूं कामाचेर चडय आनीक सगळीं चिंतना तांची शांती पावय सगल्यो आडकुळ्यो तांच्यो तूं नपयत कर घरांत कसले आठाविटे झगडीं झुजां मारामाऱ्यो कितें आहाय त्यो तांच्यो तूं तांकां मोगान त्यो सगल्यो तांच्यो तूं सुटावी करून दी आनीक हीं सगळीं अजापां तांच्या जिवितांत जातात आनीक जाल्यान तीं पळोवन तीं पवित्र जावपाक तुजो मोग आनीक तुजी कृपाय तूं तांचेर दवर हीं सगळीं मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याची चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.